विजय सरदेसायाचे बेहिशेबी मालमत्तेची विजिलन्स चौकशी जावची म्हणून बीजेपी मागता। हालींच काँग्रेसीनूय विजयाचेर आरोप केल्ले। बीजेपी गरज पडल्यार हो विशय घेवन कोर्टांत वतली म्हणून बीजेपी राज्य कार्यकारिणीचो मेंबर आशिष करमली उलयला। विजय म्हणटा सरकार बीजेपीचे चौकशी करपी यंत्रणा तांच्योच, तांणी जाय तांकां लावन चौकशी करची। पयर 2 दीस पयलीं काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ट्रोजन बाब दिमेल आनीक अविनाश तावारीस हांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पातोळेचो आमदार जो आसा विजय सरदेसाय हाका हाजेर क्रिटिसायज केल्लें आसा। भारतीय जनता पार्टी जरी आमी तांणी विशय मांडलेले आमी मांडटाच आशिल्ले, जरी लेट जाले जाल्यार पसून तांणी जो विशय जो मांडला तो गंभीर विशय आसा, तो असोच झटकून उडोवपाचो विशय ना आनीक हाजेर चौकशी जावप अत्यंत आवश्यक आसा। कारण 2007 ताणें जे आपले एसेट्स टोटल 5 कोटीचे दाखयल्यात, 2012 25 कोटी अशे दाखयल्यात। आतां 2017 कितले जाले म्हाका खबर ना, वी विल ऑल्सो फायंड इट आउट। ही म्हत्वाची गजाल आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची मागणी आसा, आमी केसीबी कडेन एंटी करप्शन ब्युरो जो आसा आनी चीफ इलेक्शन कमिशन हाजे कडेन मागणी करतले की हाजी चौकशी जावप अत्यंत आवश्यक आसा। कारण तो वर्साक 15 लाखाची इन्कम जे दाखयता आनीक मागीर एसेट्स दाखयता, तफावत जी आसा ही भयानक आसा। आनीक गरज पडल्यार आमी पार्टी म्हणून कोर्टाक वचपाक शकतात। दुसरी गोष्ट ही आसा की गेल्ले 10 वर्सांत विजय सरदेसायाचे फॉरेन टूर्स जे आसा ते ट्रिमेंडस आसा। तेजे डिटेल्स पार्टी कडेन आसा आनीक केवळ गोंय भायर न्ही, हिंदुस्तानचे भायर वचप फ्रिक्वेंटली तो करतालो। ही हॅज विजिटेड मेनी कंट्रीज इन लास्ट 10 years। तो किते खातीर वतालो हें जाहीर जावप अत्यंत आवश्यक आसा। म्हाका दिसना तो राजकारणा खातीर वतालो म्हणून। आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा सरकार बीजेपीचे, तांच्यांनी जाय त्या तपास यंत्रणां वरवीं आपले मालमत्तेची चौकशी करची, आपलें सगळें कायदेशीर। हांव एक रेग्युलर टॅक्स पेयर, पूण हांवें खुबदां म्हणिल्लें आहा, परते म्हाका रिपीट करपाचें ना। बीजेपी सरकार गोंयांत आहा आनी सेंटराक आहा, सगल्यो एजन्सी बीजेपी सरकारा कडेन आहा आनी जाय ते भशेन इन्व्हेस्टिगेशन करूं येता। हांव ह्या दिसांनी भायर वचत ना, एकूचदां गेला फकत चलयेक पावोवपाक कॅनडा गेल्या वर्सा। सो हें सगळें बेजलेस एलिगेशन ही ताणें केल्लीं आहा। म्हाका दिसता ही एलिगेशनां जी आहा दे आर नॉट इवन वर्दी ऑफ अ रिप्लाय। हाका उत्तर दिवपाचे पसून लायकेची नाही। इलेसांव हांव लागीं पावल्या म्हणटकर कोणूय कसोय भशेन भोगूंक सोदता। सो म्हाका दिसता सगळे कोण भोगता तांकां उत्तर दिवप हें सारकें न्ही। पूण एक मात बरें जालें की जॉयंट वेंचर आसा म्हूण तो सारको उगड आयलो, हाजे खातीर हांवूय तांकां देव बरें करूं म्हणून सोदतां। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। कळंगूट पुलिसांनी ब्रेस्तारा सांजे एका बार्राचेर रेड मारून शिनळकी करपी 2 चलयांक सोडयलीं। शुक्रारा सकाळीं ह्या रॅकेटांतल्या 2 दलालांकय पुलिसांनी धरल्यात। Yesterday we have booked one case under Immoral Traffic Prevention Act, whereby we have rescued 2 girls who are major by age and a native of Delhi at Khobrawada. They have been rescued from Khobrawada. And today, based on the information, we have arrested accused concerning this crime. The names of the accused are: one is Pankaj Kumar and second is Vicky Goyal. They have been arrested and presently in police custody. Give a break.